तहलकाच्या चली पत्रकाराच्या कथित बलात्काराच्या केशीत आरोप निश्चितीक ट्रायल कोर्टान स्थगिती दिवची म्हणून आरोपी तरुण तेजपाल हायकोर्टान गेल्लो. लिफ्टीन चली पत्रकाराचेर बलात्कार केलो म्हूण ताचेर आरोप. मात सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान तसे कांयच पुरावे दिसनात म्हूण तेजपालाचो आर्ग्युमेंट. तेजपाल म्हणटा, सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्यार चली पत्रकार कथित बलात्कारा उपरांत लिफ्टींतल्यान उमेदीन भायर सरल्या. त्या उपरांत ते आपूण जावन आरोपी बरोबर परत लिफ्टींत वतना दिसता. जर खरोच गुन्यांव घडिल्लो जाल्यार पीडित चलयेचे हावभाव सीसीटीव्हीत दिसतात तसे आसचे नासले म्हूण तेजपालाच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. Court prima facie accepted our submission that the order actually shows non-application of mine as the case of clear application of jurisdiction. We have made a specific and a very vehement plea that the case against Mr. Tejpal is utterly false, and it's not simply the submission which we are making. This is the irrefutable inference which comes from an objective examination of the material which the prosecution relies upon. So hopefully the trauma which Mr. Tejpal is facing should end, and as far as this case is concerned will not go to trial. खासा सरकारी वकिलान तेजपालाच्या अर्जाक हरकत घेतली. तेजपाल फक्त केशीची सुनावणी लांबोवंक सोदता. सुप्रीम कोर्टान वर्सा भितर ही केस तडीक लावपाचो आदेश दिला म्हूण सरकारी वकिलान सांगले. And unfortunately, in this particular case, the state has far from presenting facts, withheld facts. And it is because we had to move the Supreme Court to get the relevant material which actually exonerates Mr. Tejpal. And this disinclination of the state to bring in material which is pertinent and relevant itself shows there's a motive behind it beyond vindication of law by which the state is moving. दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान तेजपाला आड आरोप निश्चितीक स्थगिती दिवंक न्हयकार दिलो. मात ट्रायल कोर्टात आरोप निश्चिती उपरांत केशीची सुनावणी आपल्या आदेशा मेरेन फुडें धुकलची म्हूण हायकोर्टान पक्षकाराक सांगला. 1 नोव्हेंबर मेरेन सरकार पक्षाक हायकोर्टाक जाप दिवची पडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.